हालींच एका घडणुकीत उच्च न्यायालयान सरकाराक वास्को चिल्ड्रन्स पार्कांतल्या फूड स्ट्रीट पार्काचे क्षेत्रफळ फक्त 5% मेरेन उणें करपाचो निर्देश दिला। 15 एप्रिल 2025 दिसा जारी केल्लो हो आदेश नजीर खान हांणी पार्काचो एक भाग कमर्शियल फूड झोन म्हूण रुपांतरीत करपा आड दाखल केल्ल्या भौशीक हित संबंदांतल्या याचिकेक जाप दितना जारी केला। RDX गोवा खातीर वास्कोच्यान प्रसाद नायक। तुम्ही जाणातले हांवें एक इश्यू घेतलेले MMC म्युनिसिपालिटी गार्डन कोणते ओपन एरिया आसा तेजेर जी सोडा आणि म्युनिसिपालिटी मेळून एक कमर्शियल एक्टिव्हिटी हाडलेले। सो हांवें तेजेर ऑब्जेक्शन घातलेलें। ऑब्जेक्शनाक म्हाका रिजल्ट मेळून आसा हांवें PL फायल केले 1 year बॅक। सो 15 तारखेक एक वर्डिक्ट पास जाला विच इज आय एम नॉट सॅटिस्फायड, बट इन स्पायट ऑफ दॅट आमचे वास्कोकारांक एक कितें म्हणटा ते वास्कोकारांचे फेवरान मातशें तरी कितें तरी आयला की म्युनिसिपालिटीक ऑर्डर आसा की फ्रॉम आउट ऑफ 270 स्क्वेअर मीटर एरिया दे हॅव टू युटिलायज 5%. सो 5%आन तेंच्यांनी यूज केला 6.2. सो फ्रॉम 270 स्क्वेअर मीटर दे हॅव टू डेमोलिश 53 स्क्वेअर मीटर. तर आता म्युनिसिपालिटी फुडले डेमोलिश करता का फाटले डेमोलिश इज अप टू यू, अप टू देम. आणि सेकंड थिंग वाय आय एम नॉट हॅपी बिकॉज भुरग्यांक ते खेळपाक जे ऑब्स्ट्रक्शन आसतलेच. कमर्शियल एक्टिविटी म्हणल्यार तेंकां सगळे जाण वयतले बसतले कितें कितें एक्टिविटी जातले. सो तेका लागून वर्डिक आसा पळय दॅट इज पार्शली इन फेवर ऑफ मी एंड पार्शली इन फेवर ऑफ म्युनिसिपालिटी. आता हिंगा कितें आसा तेंच्यांनी एक रिक्रिएशन झोन घेतला. इन रिक्रिएशन झोन ऑल ओव्हर इंडिया इट्स आसा, बट आमचे गव्हर्मेंटान रिक्रिएशन झोनाक एक 5% कमर्शियल एक्टिविटी अलाउड केला विच विल एफेक्ट टू अनदर ग्राउंड ओपन स्पेस एरिया. गव्हर्मेंट आमची वस्तू सगळे खावपा लागला. देर वॉन्ट बी एनी ग्राउंड, देर वॉन्ट बी एनी ओपन स्पेस अशें वडी जाला ते. सो हांव कितें म्हणटा आता कितें जाला तें जाला. वी हॅव टू रिस्पेक्ट द वर्डिक ऑफ द हाय कोर्ट. सो देर इज अ चान्सीस मी टू अपील विथ द सुप्रीम कोर्ट. सो आय विल डिस्कस. हांव आमचे म्हाज्या एडवोकेटा कडेन बसतलो पळयतलो. इट इज अ पॉसिबल टू चॅलेंज दीस वर्डिक इन द सुप्रीम कोर्ट. सो हांव तेजे कडेन बसून हे सगळें डिसायड करतलो की बाबा आमी एपिलाक वचपाचें काय ना. सो माय एडवोकेट वील सजेस्ट मी. सो इन दॅट केस हांव कितें आसा पळय ते वास्कोकारांक थोडी तरी होप आसा की बाबा हां आमचे ते हायकोर्टान आमचे फेवरान 20% एक वर्डिक दिला दॅट म्युनिसिपालिटी हॅव टू डेमोलिश 53 स्क्वेअर मीटर. द डेमोलिशन इज द फ्रंट साइड और बॅक साइड इज अप टू द म्युनिसिपालिटी. आमकां कांय लागना. आनी सो जी सोडा ऑल्सो हॅव एग्रीड एंड AG अटॉर्नी जनरल ऑल्सो हॅव एग्रीड दॅट 1.2 एक्स्ट्रा तेंच्यांनी कन्स्ट्रक्शन केला. So we have to wait till they demolish the 1.2 percentage. That means 53 square meter तेंच्यांनी demolish करपाक जाय. So हांव रिक्वेस्ट करता they have to follow the high court verdict and demolish the front part or back part, that up to them.